Praise God. Salva Jonina. बापाची पुत्राची पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगडा बाप्पा, आम्ही तुझ्या नावाने वेळार एकठांय जाल्यांत. तुवें आमकां आपापल्याच्या नावान तुवें तुजेशी हाडल्यांत. बापा, हे वेळार आमी तुज्या पुताक अणभवता. हे वेळार आमच्या दोळे मुखार हाडटा हांव तुजो पूत त्या कुर्साचेर ह्या संवसारान दर एकल्याक आमच्या जाग्यार ताणें आपलो जागो दिलोय देखून. ह्या तुज्या पुतान आमकां नवी सोडवण मेळची, आमकां पुनर्जीवनपण मेळचें, आमकां सगळें नितळ करून तुज्या पुतान बापा रगत वारयलें. हेच रगत जेजू हे वेळार आमी दर एक आमच्या घराब्याचेर घेता. तुझें रगत जेजू दर एक भुरग्यांचेर हांव घेता. हे वेळार जेजू दर एक भुरगें तुझें जेजू. तुझें अमोलीक रगत जेजू हे वेळार आमच्या वावराच्या जाग्याचेर घेता. आमच्या एक कुडीच्या सांद्याचेर घेता जेजू तुझें अमोलीक रगत. हे रगतान जेजू तुवें सगळे मेडे वतम्याचो नाश केलाय. हे तुझ्या रगतान तुवें सुटका दिल्याय, बेकोणी दिल्याय जेजू. जेजू, हे तुझ्या रगताक पदवी आसा, हे तुझ्या रगताक बोड आसा, हे तुझ्या रगताक दुनिया शक्ती आसा, जीव आसा तुझ्या रगताक जेजू. अख्ख्या संवसाराचेर तुझ्या रगत तुवें शिंपडायलाय जेजू. आनी हेच रगताचो आमी उगडास करूंक आमी दर एक वर्साक दुनिया आमी नियाळ करता तुझ्या पुताचो कुर्साचेर. जेन्ना आमी नियाळ करतना दुनिया जेजू, आमकांच आमच्या जिविताची नवसरणी जावं हे तुझ्या पुताच्या रगता वरवीं त्या खुर्सा वरवीं दुनिया आमच्या मनाची नवसरणी जावं. आनी खोल एकल्या कुटुंबांनी एक म्हज्या भावा भयणांनी जेजू ह्या पुताचेर तुझ्या बापा आमी नियाळ करून आमी आमचीच नवसरणी करून बदलणी करूंक जेजू आमकां बोड दी जेजू. कित्याक हेच तुझ्या रगताक दुनिया व्हड मिसांव जे तुझ्या पुतान घेतलें आमचे खातीर. कित्याक ताणें आमकां बापा पुता आनी पवित्र आत्म्यान आमकां आपल्या नावान आमकां आपल्या सारकोलो रचून आमकां देवाच्या येवजणेंत भितर काडलेल्या खातीर ही देवाची येवजण बापा तुवें तुज्या पुताक धाडून ह्या कश्टा मरणा पुनर्जीवनपणांतल्यान तुवें आमकां सोडवण फावो केली. स्वर्गीचे राज संवसारांत मनशाक फावो केलें जेजू. ह्या तुज्या रगतांतल्यान ह्या तुज्या पुताक आमकां भेटूंक देखून आमचो नियाळ आमचें मन आमी ह्या संवसारांतलें काडून उडोवंक आनी स्वर्गीय राजाचेर आमचे सदांच दोळे, आमचे मन आनी आमचे काळीज पुरोवंक बापा हे वेळार आमी तुजे लागीं विनोती उबारता. बापा, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमी काळजांतल्यान हे वेळार तुका दिनवास दिता. हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताची नांवान. आमेन. Amen. Thank you. Jezuchea. Amen. Praise God. Jezuchea. Guys, आम्ही जेजुगे रगताची उलया न्ही. सगळी पाठ घेया. इल्लें कोण म्हणजे आमकां पवित्र आत्मा रेव्हलेशन दिता आमचे भितर. सो आमी सगळी पाठ घेवन उलया पवित्र रगताचेर. या Yes, sister. सो हय कोण कमेंट्स करता? Praise God. म्हाका उगडास येयलो आमी 1 Peter 1 कोत्ताली न्ही. 1 Peter 1 वाचताली तेदोना वर्स 2. सो म्हणपाक कितें आमकां कित्याक विंचून काडलें. वी आर चोजन. आमकां विंचून कित्याक काडलें? आपणांगे रगतान हें करपाक घालूं जाता फ्लावी? इंग्लिशीचेर वय घालता. Ting dilo hanu sister sprinkled with his blood. Yes, God. exactly. Yes. So it says who have been chosen and destined by God the Father and sanctified by the Jezuchea. Yeah.
verse 2. आपले सासनीक येवजणेन देवान आमच्या बापान तुमकां आपली जावंक विंचून काडल्यात. आपलो आत्मो तुमकां दिवन ताणें तुमकां पवित्र केल्यात. जेजू क्रिस्ताक खालती जावन ताणें विखरायलोल्या रोगतान तुमची पातकां धुवन गेली. Amen. देवाची दयाळाय आनी शांती चोड आनी चोड तुमी भोगूंक पावो म्हूण हांव मागतां. Praise God. So आमकां विंचून काडलें आनी आमकां देवान माखलें. माखलें think yeah. So we have been sanctified, we have been set apart. आमकां कुशीन काडून दवरलें आनी आमकां तें उतर मानून घेवपाक आनी रोगतान आमकां न्हावपाक. For us to be sprinkled. कितें म्हणलें तेणें केल्या खालतीन जावन विखरायलेल्या विखरायल्यार रोगतान तुमची रोगतान. पातकां धुवन गेली. Yes. Praise God. So हे भाशेन आमकां तें रोगतान जेजुगे रोगत चिंतल्यार आमकां कितू जाता न्ही. तूं कितू तें रोगतान आमकां केलां. जेजुगे रोगत कोताय आमी. But you know, it is so meaningful and so precious and so mighty. So mighty. And तें रोगता वरवीं आमकां आनी कांय ना. आमगे सोगलें तुयेन उडयलां. वयव ना. दुसरें म्हाका उगडात येता John 6. John 6 कितें आमी तें मागणी म्हणटाय चोय. जेजू हांव तुजें मांस खातां. जेजू हांव तुजें रोगत पियेतां. John 6:56. Correct, yes. So it's actually 52 onwards it says. So या हूंय स्टार्ट कोताय ती. सिस्टर हे ते वाचता चोय ते जेजुगे रोगतान आमगे पातकां धुवन गेली कित्याक आमगे हो पातकी सोय बाहलो न्हू आमचे भितरी आनी जेजुगे बोरपण आमी नो जोल्म घेतो जाल्यार पातकी सोय धुवन काडपा जालो जे भाशेन ब्रदर विन्सेंट सांगता चोय एक मेडो ग्लास आहा त्या ग्लासान आमच्यान पिवपा जायना न्हू न्यू कितें ड्रिंक घायल जाल्यार ते डर्टी जाता न्हू कित्याक तो ग्लास डर्टी आहा सो तो ग्लास धुवपाचो आनी तो जेजुगे रोगतान ते भाशेन आमगे कूड ती आख्खी धुवन काडपाची जेजुगे रोगतान जेन्ना आमी जेजू स्विकारताय आमगे आख्खी कूड धुवन काड आमी नेस जाताय यू नो वी आर रेडी टू रिसीव नाउ व्हाट गॉड हैज प्रेज गॉड. Praise God. Yes. That's actually so beautiful. Yes. The glass am medelo pinai. Yeah. Yeah, praise I'm God. use atay. Praise God. So John 6 sokolos by sarki. So 41. 56 वाचून न्हू. Yeah. म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात ती म्हजें सोवें जियेतात आनी हांव तांचें सोवें जियेतां. So पुढे if you read 54 पासून वाचील जाल्यार जी कोण म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात तांचें सोवें सासनीक जिवीत आसा आनी तांकां निमाण्या दिसा हांव पुनर्जिवंत करतलो. कित्याक म्हजें मांस खोरें खाण आनी म्हजें रगत खोरें पियोन. Praise God. So yeah, जेजुगे मास आमकां रोगत जेजुगे रोगत आमकां जेवण. Isn't it? And then जेवण म्हण आमी बिलीव केल म्हटरी सतमानील म्हटरी आमकां कितू आमगे जाता आमगे जिवीत आतां फातिमान सांगिल ते भाशेन नवसोडणी जाता ट्रान्सफॉर्मेशन जाता आमगे जिविताचे आमगे मोनाचे आनी इटर्निटी आमकां इटर्नल लायफ तें सासनीक जिवीत आमचे भितर आहा तें आमकां दिसून येता. कितू हें कितें म्हणपा तेका अमेझिंग कितू मोलादीक आनी व्हडतें हय हें जिवीत हे रोगताचें पूण तें रोगता तर आमकां ओडोक ना जाल्यार आमचे भितर कांय ना आमकां कांय ना. आतां उडो कोणाको उलयता तें म्हणपा लागलें तेणें जायते रिट्रीट बी केले जायते रिट्रीट केले आनी म्हाका अशें करून मेसेज धाडली म्हणचे कित्या मगे जिवीत बदलना. सो हांवें म्हणलें जिवीत बदल म्हणलें बेश्टें मोडीत रावल्यार जिवीत बदलना न्ही.
ना तुवें प्रेज गॉड उलोवपा जाय तें उतर दुसऱ्याक तुवें जेजूको उलोवपा जाय तें उतर यू मस्ट मेक इट पर्सनल तशें कोन्न कितको करपाचें सो हांवें म्हणलें कितको आतां तूं म्हणटा उतर तूं आतां म्हणटा कितू म्हणटा सिस्टर आपूण कितू म्हणटा आपणाक आनी जायना म्हाका आनी पासियन्स ना आतां सो ते भाशेन पूण हांवें म्हणलें तूं कोणागे उतरां खबर कोत्ता तूं आमी फोनाचेर उलयता हितून देवागे उतरां खबर कोत्ता देवागे उतर जिवीत देवागे उतर जीव तूं सुस्कार घेत तो देवागे उतर ते भाशेन तुका उलोवपा जायना तूं जेजू तुजे बुगले आहा म्हण तुका कोणना आनी तूं हितू तें उतर उलयता तें खूंय गेलें आपूण उतरांत उहा पूण उतरांत उहा जाल्यार तुगे रिलेशनशीप कित्या ना सो हे रोगता खबर आमकां केल जाल्यार आमकां तें आसणें आपुणू उगडावी जाता तें आसणें आपुणू जिवीत जाता तें आसणें आपुणू आमकां तें आमकां वचपा जाय ते जाग्यार व्हरता जेजूगे जाग्यार in that eternal environment, eternal atmosphere, you know, आणि आमकां वाट दाखयता हेजी सासणाची सासणीक वाट आनी जिवीत कोत्ता सोगलें alive it makes it alive आनी आमकां जेवण जाता रायट ओय फातिमा येस प्रेज Sister, Yes, that, sister. yeah, that 53 also is same, no? तुमचे सोवें जिवीत आसून नजो. yeah watch yeah Yeah. it's खरेंच actually खरें. yeah Yeah. खरेंच खरें. हांव तुमकां सांगता. तुमी मनशाचे पुताचे मांस केल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचे सोवें जिवीत आसून नजो. प्रेज गॉड Yeah, You know, praise sister, God. yeah, sister, आदली कोरारा जेन्ना इस्रायली पोरसा इजिप्ट देशांतू भायर काडपा जालो दॅट वॉज द लास्ट आलो चोय देवान सांगलोलें म्हणजे एक मेंढऱ्या मारचो तेगे रगत तुमगे उमऱ्याचेर लायच्यांची उमऱ्यार ते रगत लायलो हा ती फॅमिली सेफ जाता ते भाशेन आजचो इंकीत म्हणला खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता तुमी मनशाच्या पुताचे मांस केल्या बगर आनी ताचे रगत पियेल्या शिवाय तुमचे सवें जिवीत आसूं नजो ते भाशेन जे उमऱ्यार रगत आसो ना तेंगे भुरग्या हें केलोलो न्हू एंजल ऑफ Yeah, डेड I think या kill प्रेज गॉड सो ते भाशेन आतां आमी तरी जेजू आमगे जिवितांत स्विकार नाय जाल्यार आमकां जिवीत ना यु नो सवें जिवीत आसूं नजो आमकां मेळना तें जिवीत जेजू स्विकारल्या बगर आनी ते भाय तूं कितलें उतर तुगे तोंडांतल्यान उलय बट तूं तरी ती जेजूंचे सॅक्रिफायस हुर्सार केल्या ती तो तूं पर्सनली तूं तो स्विकारना तूं एक्सेप्ट कोना की जेजू तुज पासत मुज पासत पर्सनली मेल म्हूण तें तुका अलायव जायना तूं कितलें Amen, उतर amen. उतर तोंडांतल्यान बाय लायक उतर विल नॉट डू एनी मॅजीक बट बिलिव्हिंग इन जीसस विल डू थिंग्स फॉर यू प्रेज गॉड आणि तेगे आणि जेजूगे मरणातून नियाल केले जाल्यार न्हू म्हणजे तो कितकोन मेलो आणि तेका म्हणजे तो फुरसार आहा तेदोन तेका श्वास देखून घेवपाक तेका इतको त्रास जाताले बट तो न्हू अशें को पांय उबान आणि तेंकून तो श्वास घेता हूंय आणि तें देखून घेवन तेणे उलयली ती उतरां ती 7 उतरां म्हणजे 7 वर्ड्स न्हू जीसस अटर्ड ऑन द क्रॉस ती देखून तेका उलोवपाक कितू त्रास जाताले पूण स्टील तो उलयलो श्वास घेवन तेण मुली उतरां आणि इवन जुसून पळय ती उतर आतां आमकां बरोवन दिलोरी हाय होरी पूण आमी मिसाची बलिदानां जेजूचे मांस आनी रगत आमी घेता तो नियाळ आमचे काळजांत आसूंक जाय कित्याक तो एक जेजून एक निमाणी भेट केलोली मनशा तेजे उबरासार तें करूंक आनी आमी तें शेवूंक आमच्या ओतम्यान ताचें मांस आनी ताचें रगत मिसाचे बोलीक देखून जेजू तो एक व्हडलो करार आमकां करून दवरलेलो आहा इग्रोज मातेक तेच्या रोगतान सगळे आमगे म्हणजे सगळी पेकोणी मेळटा तुका सुटका मेळटा सगळे त्या रोगतान न्हू मेळटा न्हू रोगता वरवीं मेळटा विकरायलोल्या रोगता वरवीं येस आनी पयलीं कितको आसलें दर वर्सा तेंकां तेंगे पातकां बोगसोणेश मेळपाक तेंकां दर एक वर्सा सॅक्रिफायस दिवच्या पडटालें बट हें जेजून कित केलें वन्स एंड फॉर ऑल आपल्यागे रोगत वारोयलें वी डोंट हॅव टू बी रिमाइंडेड एवरी इयर आमगे पातकांचें
we don't have to do that anymore. Then once and for all amka doing nitoll केली. Amen. White as snow. Mm. So that was a new Praise God. covenant he made. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Yes. Sister, So, Colossians 1:20. Colossians 1:20. okay, kal ko bye. Kalaskar. Okay, तू वाच आणि एक्सप्लेन करचो नीना. स्वर्गार पृथ्वी राव आकाश राव येयलो ना. कितू फास्ट साईबा. Jesus. 21, 20. 20. 20. स्वर्गार पृथ्वी आसा तितले आपणा लागी संधान करून ताचे वरवीं एकठांय करचें ताणेच खुर्सार विखरायलोल्या रगता वरवीं शांती करची देवाची ईद जाली कशी. पळय बापा कितले हें आसलेले संवसार, कित्याक ताणेंच संवसार तो रचलो आनी मनशा हातीन दिलो. पूण देवान पयलें जायते पातक उप्रासलोले म्हणोन आदामा वरवीं. पूण तेका तें नाका आसलेलें पातक वाडोंक आनी तें चोडोंक आनी मनीस सगळे त्या पातकान जियोंक. देखूनच तो आपली पुता धाडटा तें रगत विखरावन सगळ्या संवसाराचे दर एक मनीस आपल्या पुताक सोमी दोनी सोडवंडा ओळखून घेता आनी ताच्या रगता वरवीं आख्या संवसाराक शांती, आख्या कुटुंबाक जिवन Amen. सोत मानतात. ताका ती जेजूच्या रगतांतल्यान सगळी सुटका आनी शांती मेळूंक हेच बापाची ओढ कशी आसली. या जेजूच्या रगता वरवीं मनशाक तें मेळून घेवंक, मनशाक ती ओळख मेळून घेवंक जेजू कोण, जेजूचे रगतान कितें मनशाक मेळ्ळी, बदलणी मेळ्ळी, नवें जिवीत मेळ्ळें, एक सोडवण फावो जाली, एक पातकांत आसलोलो मनीस नेवी जिवितान भितर सरता जेजूक ओळखून घेवन, जेजूचे रगत ओळखून घेवन, जेजूचे ओळख ओळखून घेवन ती खुर्सावळचो नियाळ मनशान अनुभवक तें आनी ओळखून घेवंक आनी तें फावो जावंक मनशाक. देखून तें जेजूचे रगत, जेजूचो खुरीस वो व्हडतो जावन आसा जेन्ना आमी ताचे नियाळटाव. देखूनच ती बापाची ओढ कशी आली. स्वर्गार पृथ्वीर आसा तितलेय म्हणटा बाप हिंगा, स्वर्गार पृथ्वीर आसा तितलेय, कित्याक स्वर्ग आनी संवसार ताच्याच उतरा वरवीं तिगूय एकठांय जावन बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो एकठांय जावन हें रचलें आनी हे पुता वरवीं सगळें नवें उत्पन्न जालें. पातकांतली सोडवण फावो जाली जेजूच्या रगतांतल्यान. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. सगळी शांती करची देवाची जाल आसली कशी. थँक यू जीसस. Praise God. Praise God. Hebrews 10:19. कित मोठेचो या. Hebrews 10:19. Praise God. म्हणटोच म्हज्या भावा भयणीनो, जेजून आपलें रगत विखरायलें म्हणून गाभाऱ्यांत प्रवेश करूंक आमकां पूर्ण सत्य आसा. Praise God. So in confidence, Satya is confidence. So amka te rogot varoil म्हूण आमकां हें सगळें काम करपा आमकां कॉन्फिडन्स. तेगे राज्यां भितर सरपा आमकां कॉन्फिडन्स. वयू ना? Does it say that? Yeah, sister. Yes. We have become one with God. Yes, we became one with God. And yeah, and amka
कितें कितें सोत्या आनी Hope. बोड होक सगळें म्हणजे आमकां उलोवपा पासूनचो it gives us confidence and we feel so righteous. We feel righteous to speak about the blood of Christ. Isn't it? Yes, praise God. Praise God. By the name. Even 20, no? Hebrews 9:22, sister. तिथे नाही म्हणते बरे. Yeah. Praise God. Hebrews 9:22. बोक्साणी ना कारण त्याच्या रक्ताशिवाय. आणि समोरती प्रमाणे चोड वस्तूंची शुद्धवाणी रगत वापरून जाता आणि रगत विखरायल्या शिवाय बोगसणे ना. Praise God. So English and English. 9, what is that? 9:22. 9:22. Yes. Under the law, almost everything is purified with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Wow. Praise God. This So, is which one? Hebrews 9:22. Okay. So, yes, and this precious blood of Jesus, पवित्र रगत आमकां कितले आमगे वायट आहल्यापासून आम दिसा दिसपटी हांव यांनी परतून पातक केलें हें केलें तें केलें बट दीस ब्लड ऑफ जीसस आमकां सत्य दिता कॉन्फिडन्स दिता that we are washed. We don't have to worry, we don't have to fear, we are washed. The precious blood of Jesus has washed us. निवड केलें आमकां ते वरवीं आम निवड जालें धवी फुल्ल जालें म्हण आमकां शिटकावणी दिता कॉन्फिडन्स दिता. हय आमी आतां देवा गेली भुरगीं जाली जेजुगे रोगता वरवीं आमी तेगे आतां कुटुंबान आतां आमी पोतून एक जाले जेजून आपल्यागे रगत वारोयन आमकां एक केलें देवा बोले जे आमगे पयस आलपातोक आमकां पयस कोता न्हू देवा बोलेको सो तें आतां जेजुगे रोगता जेन्ना जेजून रगत वारोयलें आनी तेणें आमकां आतां देवा बोले एक केलें सो आमकां तें बोल्डनस आहा आतां देवा बोले येवपा फुडें येवपा कित्याक पयलीं येवपा जायनाहलो न्हू पयलीं जायती रिस्ट्रिक्शन आडकोड आलोली फकत प्रिस्टू बी तो सोरो जातालो इन द सेंक्चुरी बट आज तेणें आमकां तें in that sanctuary, in that family potun haडलें because of the blood of Jesus. So कोणू जेजू सोत मानता तेका full right आहा. He becomes that, odd आनी step son तेशकोन बी ना. Full child of God. Praise Adopted. God. Yes, thank you, Jesus. Yes, you have the full right. जे जेजू मेळला ते आमकांय मेळला. Just as Jesus is, so are we. Praise God. Yes, praise God. And in 12 also it is same thing, no? Hebrews 9:12. Sorry. Tinga tenchu loita. तशेंच तो बोकड्याचे व पाडकुल्यांचे रगत घेवन भितर वचूंक ना पूण आपलेंच रगत घेवन ताणें एकेच फावटी गाभाऱ्यांत प्रवेश केलो आनी सासणीक तारोन आमकां जोडलें. Amen. Yes. 13 also. Continue. बोकड्यांचे आनी पाडकुल्यांचे रगत आनी लासलोले पाडयेचो गोबर अशुद्ध आसलोल्यांचेर शितोडावन ती तांचो मेल काडूंक तांकां धार्मीक नेमान प्रमाणे शुद्ध करतात. अशें जाल्यार क्रिस्ताचें रगत कितलें अदीक गुणवंत जावचें ना ताणें सासणीक आत्म्या वरवीं निश्कळोंक बोली कशी आपणाकूच देवाक भेटयलो म्हणटच आमी जिव्या देवाक बसचे खातीर तें ताचें रगत कितलें अदीक आमची अंतस्करणां मरणादीक कर्तुबांतली शुद्ध करचें ना. Praise God. Praise God. Yeah, praise God. कळ्ळें न्हू? हय, praise God. आदली करारां सॅक्रिफायस दितालीं
ओके आणि सॅक्रिफायस दिन आमी ती पातकां तुली म्हणजे तेंक पातकां फारीकपण एश मेळटाले बट ते आउटवर्डली आहलोले कित्याक पातोक भितो आहलो न्हू ते भितर पातोक ते धुवपा मेळनाहलोले कित्याक तेक जाय आहलोली जेजूगे सॅक्रिफायस ते भितर जे आतां आमगे सीन नेचर गेल चोय कितको गेला आमगे सीन नेचर आनी गॉड्स नेचर कितको मेळ्ळा आमकां जेन्ना आमी जेजू स्विकारताय जेजूगे रोगोत आमी आमचे शिवरायताय आमी एक्सेप्ट कोताय जेजूगे रोगोत आमचे सो ते म्हणजे जेजू आमचे पासत मेल म्हण जेन्ना आमी स्विकारताय सो तो सीन नेचर आमगे वयता आनी आमचे भितर गॉड नेचर येता आमगे स्पिरीट अलायव जाता आमगे स्पिरीट न्यू जाता ब्रँड न्यू जाता बट आदली कोरारा तेशको जायनाहलोले ते मेंढऱ्यागे रोगोत ते वारोइन ते फकत बेश्टी तेंकां तेंगे एब्सोल्युशन एश मेळटा तेंकां तेंगे ते आउटवर्डली भायली बदोवणी जाता भितरल्यान जायनाहलोली Amen. Praise God. Yes, sister. So जेजुगे रोगतान ते आमकां once and for all आमकां आतां हें मेळ्ळां आमी ते एक स्क्रिप्चर हा न्हू आयजायान तूं भिंडा सारकी तूं भिंडा लायक रेड स्कारलेट कलरा तुमगे पातकां आसत जेजुगे रोगतान आमगेली ती धोवी फूल जाता ओय बर्फा सारकी आमी ओय आमी साफ जाताय Isaiah 59 ते No, 118, no, it is. Isaiah 118 Yeah. yeah It's even if you are red like crimson, you will be made white as snow. Yeah, 118, I think. Amen. Yeah, that's right. Yeah. ओय सो इतली आमकां बरेपण जेजुगे रोगता वरवीं मेळटा प्रेज गॉड थँक यू जीसस Praise God. Praise God. Even Psalms 51:7, but I think this is Yeah, more apt. Praise God. 118. येयात उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पोर जोरी पातकां तुमची लाल तांबडी तोरी बर्फा वरी जातोल्यात तुमी नितळ-धवी जोरी ती बिरोंडा सारकी किरमीची तांबडी तोरी कापसा वरी जातोल्यात तुमी धवी Praise God. And आता आमी न्यू कोरारा already जाली. Jali. Yeah. With the, by the sprinkling of the blood. Praise God. Amen. Praise God. Sister Ephesians 1:7 Praise God. Nice, huh? Good sharing today. Holy Spirit just taking over. Thank you, Holy Spirit. Praise God. ताचे सोवे ताच्याच रोगतान आमकां आतां मेल्ली सोडवून आमची पातकां बोगसून गेली कितली वर्ती कितली गिरेस्त आमकां ताणें भोगूंक दिली ताची दया ताची प्रिती ताचे बुद्धीक पार ना शीम ना थाव नासलोलें ताचें गिन्यान मुखार वाचूंक जाय सिस्टर जोनिना No, sister, only sister Ephesians 1:7 उलयत न्हू रोगताचे एफिशियन्स या करेक्ट Yes, Yeah, Ephesians yeah. 1:7 करेक्ट सारखे आहा. praise God. Thank you, Jesus. So हिंग आम कित सांगत ते आमकां ते रोगता वरवीं सोडवण मेळ्ळ्या आमगे पातकां बोगसून गेली एवरीवेर इट इज अबाउट that we are washed clean, we are आमी निवड जाले आमी पातकां विणे हें जाले पातकांतू मेकळी जाले न्ही आनी तेगे रोगतान आमी जेजुगे रोगतान आमी सामकी नितळ केलें नितळ जाले येस थँक यू जीसस आनी नेट कितें सांगता न्ही गो साम 51:7. Yeah, it's same like तुगे पातकां धुवन बर्फा वरवीं. I think it is that only. 51:7. For cleansing our sins, आमची पातकां धुवन काडली. Yeah.
तुम्ही म्हाका नितळ निर्मळ तूं म्हाका नितळ निर्मळ कोर आनी हांव साफ शुद्ध जातलो. तूं म्हाका धुवन काड आनी हांव हिमा परस धवो जातलो. Praise God. All the your sins म्हणजे ती सगळी आमगे पातकां आहाय ती तेगे रोगतान सगळी धुवन जाल्यात. Yeah, it's the same, no? Isaiah 1:18. Yes, please. Thank you, Jesus. Praise Thank you. God. Go, Fatima, any more? Yeah, आणि तेगे रोगतान आमकां आमगे सेपरेशन जालो न्हू आमगे मदें आनी देवा मदें. तेगे रोगतान आमकां परतून ते रेस्टोर केला न्हू रिलेशनशीप आमचे मदें आनी देवा मदें. सो जेजू आमचे पासत मेलो आनी ते आमगे रिलेशनशीप मोडलो आहलो ते आदाम आनी इवे लागोन ते परतून तेणे जोडून आमकां दिलें. Hallelujah. Yes. Praise God. I think Fatima 1 can John explain. 1:7. 7. Yeah, 1 John 1:7, no? Yeah, correct. Yeah. पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलतां जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसाव आनी ताच्या पुता जेजूचें रोगत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ करता. Praise God. Argan Jesuch. Arkan Jesuch. Praise God. आणि होरे तो चोय आतां आमकां बेस्तो आमी कोणाक बेस्तो गिफ्ट दिताय न्ही बेस्तें गिफ्ट बेस्तेलो. बट इज देर एनीथिंग कितें हेज्यावन मोलादीक आहा? No. आमकां सगळें दिलां सगळें एवरीथींग. फकत आमी तें सोदमानूं जाय, फकत आमी तें आपणावपा जाय आनी आमी तें मानून घेवपा जाय आनी आमी तें नियाळ करपा जाय. म्हणजे आमकां कितें आहा तें ग्रेस्काय आमकां किसो आहा. Praise God. Praise God. चालू लोय मुगो आमगे फ्लावियन जाप काढनाज हिंगेले. Praise God. Praise Jesus. आणि जेजूची सिस्टर जेजूचे रोगता जेजूचो नियाळ आतां आमी पळय वर्सा एक क्रिस्तांवूच मनीस म्हूण नियाळ कोन्ना आख्खो संवसार जेजूचेर त्या दिसाक एक एकठांय सजाता जेजूचे खुर्सा कडेन. Praise God. त्यांची काळजां द्या तोंडां जाय थोडे पूण एक जेजू आख्या संवसारा पासत येयलो म्हूण हें ते तोंडांतल्यान कोणी दोन उतरां म्हणटाय न्हू जेजूचे कित्याक कोणे गोंयचो देव ना जे मरोन कश्टान पुनर्जीवन जालोलो जेजू शिवाय त्याच्या रोगता शिवाय त्याच्या कश्टा शिवाय. आणि देव मनीस जायन आमचे मदीं येता आनी आपल्यागे एक होय. Jesus could have died anyway, like, you know, but Jesus chose this death, like, you know, he has redeemed us from every curse, you know, तो एक like it's जेजुगे रोगतान आमकां तें एक आमकां हें मेळटा आमी सगळीं हय समोरतीच्या शिरापांतली आमकां सुटका मेळटा कित्याक जेजून आपल्यागे रोगत उकसार वारोयल म्हूण. प्रेज गॉड. आनी आमकां सगळीं शिरापांतली सगळे समोरतीचे जे आहा जेनरेशनल एन्सेस्ट्रल हेरिडिटरी सगळी तितूंतल्यान आमकां सुटका मेळ्ळ्या फकत जेजून आपल्यागे रोगत आमचे पासत वारोयल म्हूण. आनी जेन्ना ती आमी आपणायताय होरे जेजू तूं मुजे पासत शिराप जालो म्हूण आमकां सगळी शिरापांतली सुटका मेळटा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. लोजींतली आमकां साल्वार केली ताणें आपल्या रोगतान. प्रेज गॉड. सगळे बांदपास सोडून वेगळेपण क्रॉस काडून डोयले रिजेक्शन लॉस काडली.
होय होय. आणि आमकां एक्सेप्टन्स दिली तेणे Yeah, सगळी वाचया sister. या Sorry, उलय sister Natty उलय मागीर वाचया. सगळे आमचे वयर तेणे सगळें कितें आहलो तें काडून आपणाचेर घेतलें तेणे सगळें दुयेंसां सगळें सिकनस मागीर पॉवर्टी मागीर कर्सीस रिजेक्शन गरीबसाण. शेम हय सगळें तेणे आपणाचेर घेतलें आनी आमकां साल्वासांव दिलें आमकां म्हणजे सोडवण दिली हातूंतल्यान ताच्या रोगतांतल्यान Praise Jesus. Praise God. Praise Jesus. 18 1 Peter 18 आणि 19 वाचया. Yeah. तुम्ही 1 तुमच्या Peter. पूर्वजां कडची पोलक्या जिविताची चाल घेतलोली ते चालींतली देवान तुमकां सोडयल्यांत नोय कसलेंच विनाशी वस्तू वरवीं नोय म्हूण रुपया वो भांगारा वरवीं पूण निश्कळंक आनी खोतावीन मेंढऱ्याच्या म्हणगे क्रिस्ताच्या ओमोलीक रोगता वरवीं हाचो उगडास दवरात. Amen. So it says, Amen. Thank you, you Jesus. you have been bought by the precious blood of Jesus. Sister Fatima ओडो सांगताली आतां तेन्ना पयलीं आम सेपरेट जाल्लीं आमगे पातकां लागोन बट आमगे तेणे आमकां पोत्तून घेयलें विकती घेयलें कितको न्हू जेजूगे रोगतान खंयची विनाशी ओ आम म्हणटाय भांगार हें सगळ्यान म्हणजे व्हडली टर्म्सान हें सगळें व्हडलें मोलादीक आसता बट न्हय तेच्या वर्तें तें कितें आहा मोस्ट प्रेशियस Most special. तें जेजूगे रोगोत ओमोलीक रोगोत रोगता वरवीं आनी हाचो उगडास आम दवरूंक जाय की वी हॅव बीन बॉट सो ऑलरेडी आतां आम तें घेयलां पोतून एज हीज चिल्ड्रन सो नथींग कॅन सेपरेट अस नाव फ्रॉम हीज लव. Amen. Precious blood आमकां विकती घेतल्यान या प्रेज गॉड. Itias 20:28. Yes, Acts no Acts. 20:28. no Yes. Yeah. होय देवाचे पवित्र सोबेचो सांबाळ करूंक पवित्रात्म्यान तुमकां अधिकारी केल्यात तर तुमचे विशीं आनी आख्ख्या हिंडा विशीं तुमी जागृत रावात. ही पवित्र सभा ताणें आपल्याच पुताच्या रोगता वरवीं आपली केल्या. Praise God. प्रेज गॉड. Praise God. सांग गो जनीना उलय न्हू. होय देवाची थंय पवित्र सभेचो सांबाळ करूंक म्हणजे आतां जे देवान आख्या पवित्र संवसाराची स्वर्गा राज्याची जाणवाय मनशां मेळों जाय म्हूण पवित्र आत्म्यांतल्यान ती आमकां ओळखीनूच जेजूक आमी अनुभवूंक शकता न्हू नाजाल्यार बेसोर जेजू येयलो जेजू गेलो जेजू म्हणून जायना कित्याक भितरली ओळख जेजूची मेळटली जाल्यार पवित्र आत्मो दिता मनशां देवाची जाणवाय जाण जावपाक आनी शिकोवंक ती देखून देवाची पवित्र सभेचो पवित्र आत्म्या वरवीं आमी जागृत जाताय आमी ओळखून येताय जेजूच्या बापाचो पुता वरवीं ताच्या रोगता वरवीं ताणें आमकां आपली केल्याय पवित्र आत्म्यांतल्यानूच आमकां देवाची येवजण ओ देवाची ओळख आमकां मेळटा आनी ताच्या पुताची आमकां कोण रोगताची आमकां फावो जाता ओळख मेळटा ताच्या रोगतांतल्यान मनशाक कितलें दुबाव कोणाचें जिवीत फावो केलें तें बापान पवित्र आत्म्यांतल्यान. Thank you, Jesus. प्रेज गॉड. Hebrew 13:12.
घेयला दिसता न्हू आता ते सिस्टरीन तो स्क्रिप्चर शेअर केल न्हू तो हेजोयरू दॅट आमच्या एक एकल्या सिस्टर गाता सिस्टर फ्लाविया प्लीज गो द प्रिवियस वन प्लीज जीसस खंयचो सिस्टर? Acts, ते Acts 20:28. 20:28 ओय ओके. इतिहास. it's a very nice one profound please God. Sorry. देवाची पवित्र सोबेचो सांभाळ करून पवित्र आत्म्यान तुमकां अधिकारी केल्यात तर तुमची विशीं आणि आख्या हिंडा विशीं तुम्ही जागृत रावात ही पवित्र सोबा ताणे आपल्याच पुताच्या रोगता वरवीं आपली केल्या आता आमी सगळी एक एकली देवागे मंदिरां एक एकली न्हू कित्याक देव आमचे भितर जियेता isn't it praise God so इंगा ओय so praise God amen so इंगा तो कित म्हणटा तुमची आणि एरांची दुसऱ्यांची बी तुमगे सांबाळ करपाक कित्याक सांबाळ करपाचो आमी एकमेका पासत मागपाचें आनी एकमेका आमी उतर दिवपाचें जेजू आमी शेअर करपाचो कित्याक आमकां एक एकल्याकू देवान आपल्यागे पुतागे रोगतान आमकां हें केलें आपणायलें ओके सो तें म्हणटा ही पवित्र सभा ही चर्च पवित्र सभा म्हळ्यार चर्च न्हू आमी सगळीं जेन्ना एकठांय जाताय भारती एकठांय जाताय सो ती कितें जाता आमगे इग्रोज जाता न्हू आतां आमगे चर्च म्हणटे बिल्डींग न्हू आमी सगळीं जे जाग्यार आमी जमा जाताय ती पवित्र सभा जाता isn't it because देव आमच्या एक एकल्या मदीं आहा न्हू आमचे भितर जियेत न्हू देव प्लीज गॉड isn't it थँक यू जीसस सो ओय Yes. सो देवान आमकां चोय देवाचे पवित्र सभेचो सांबाळ करचो आमी एकमेका पासत मागपाचें एकमेका आमी देवा उतर दिवपाचें देवागे राज्यान भितर हाडपाचें सो हे आमकां देवान एक एकल्या जबाबदारी दिल्या तो म्हणटा तुमकां अधिकार दिला ऑथॉरिटी दिल्या तो तुमचे विशीं आनी आख्या हिंडा विशीं तुमी जागृत राहात स्टे अलर्ट सो दॅट कोणू आमकां येन कितें सांगोन आमकां जेजू वरवीं पयस कोन्ना जावपा सो बी अलर्ट आनी ही पवित्र Thank सभा you. ताणें आपल्याच पुताच्या रोगता वरवीं आपली केल्या तेणें आमकां आपल्यागे केलें थ्रू शेडिंग द प्रेशस ब्लड ऑफ हिज सन जीसस आतां सिस्टर फ्लावियानूय तो शेअर केलोलो रुपयान ओ भांगरान आमकां गेलो नाय देवन आपल्यागे पुतागे रोगत वारोवन आपल्यागे केलें आमकां प्रेज गॉड सो आमी जागृत रावपा जाय मेलट रावपा जाय सो दॅट वी डोंट गो अवे फ्रॉम गॉड यू नो कित्याक जायती प्रवादी येताय जायती सांगताय बट आमी उगडास करपा जाय आमी देवा बोले कितको एक जालें थ्रू द शेडिंग ऑफ जीसस ब्लड जेजुगे रोगता वरवीं आमी एक जालें म्हूण प्रेज गॉड Praise God. थँक यू जीसस Thank you, Jesus. Hebrews 13:12. घाल ह्याच खातीर जेजू आपुणूय आपल्या खाशा रोगतान पोरचेक पवित्र करूंक शाराच्या दारवंट्या भायर कोश्ट सोंसून मेलो Thank you, Jesus. थंय त्याचे रोगतांतल्यान पोरचेचो त्याने कितलो मोग केलो तो दाखयता जेजू आपल्या खाशा रोगतान पोरचेक पवित्र करून पवित्र मनीसकाने निवड करून हाडून आपल्या ओळखीन आपली पवित्रताय दाखयली दारवंट्या भायर कोश्ट सोंसून कितलो तो व्हडवडेन मेलो कश्टवलो किडायली तेन्ना तेका फाट्याचो मुकूट जेजूचेर माथ्यार घालताय तेन्ना भाल तोपताय तेन्ना कितले जेजू दूख भोगलो ना पूण तें दूख आपणा लागून तें सोदूंक ना पूण आमची मोगाक लागून आमकां पवित्र करून आमकां निवड करून आमकां सासणाच्या जिविता कडेन जेजूची आमी रावूंक सदांकाळ ताच्या एकवटान रावूंक तो आमचे पासत कश्टवता आनी कोश्ट सोंसता आनी मोडटा आनी पुनर्जीवन जाता आमेन थँक यू जीसस पवित्र करूंक आमकां थँक यू जीसस अर्गा जेसू प्रेज गॉड
प्रेज गॉड आनीक म्हाका हें येता आतां आमी गोजीन वयतली न्हू बिकॉज दिस इज द होली वीक आनी आमी तो हुरीस Yes. चोयतली तेदो आमी हुरीस जेजू सारको नितोड चोयताय न्हू इल्लेशें रोगोत एशें तेका दिसती पडटा बट चोय आतां आमी स्क्रिप्चर देवागे उतर वाचून पळयत वतना आमकां कळयलां की देवान तेगे एक देखू कुडका आसोना विदाउट द ब्लड लायक आख्खे तेणें आपल्यागे लायक तेगे आख्खे कुडींतल्यान रोगोत व्हांवला प्रेज गॉड इजंट इट सो Praise आमी God. उगडास करपाचो जेन्ना आमी हुर्सार चोयतली जेजू आमी दिसती पड चोयता बेश क्लीन बॉडी तेश को जेजूगे आसोना ही पोर्ड आउट लायक वॉटर नासना. ओय Yes. सारकी ओय तेका ताका रुतू मांस आसोना नासले तो हाडाचेरूच आसतो ताका हय. शेप नासली शेप नासली ओय आकार नासलो प्रेज गॉड मनशाचे तेजो मुखामोरूच नासले Psalm जेजू 22, no? Psalm 22. हय प्रेज गॉड Psalms सो 22:14 थँक यू जेजू सुप्रीम पावलेले जोरी सारको विरोध येता जीव घालोस मारलो साम सुटून स्तोत्रां घालो Yeah, Psalm 22. Well, song. थँक यू जीसस Thank you, Jesus. 14 I think the full. फुल 14 हय सुकून Start from. स्टार्ट जाता 14 सावन स्टार्ट सिस्टर ते 14 Okay. 14 song. Okay. हय सुकूंक पावलोले जोरी सारको विरून वेता जीव म्हजो सुटून गेल्यांत सोगली म्हजी हाडां म्हजें काळीस मेळा वरी म्हज्या हृदयांत कोडोन गेलें कुंभाराचे भाजलोले मातये भाशेन म्हजो गळो सुकून गेलो जीब म्हळ्यार ताळयेक चिकटोल्या कितलींशीं सुकणीं म्हजे भोंवतणी निश्ठूर मनशाचे पेडे म्हाका दाड घालता म्हजे हात आनी पांय ते विडतात आनी मोर्नाचे तोंडीर म्हाका पावयतात सोगलीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात हो लोक म्हाका दोळे लावन पळयता आनी खुशी जावन नाचता म्हजीं आंगावलीं आपणा भितर वांटतात आनी म्हजें आंगले कोणाक पडचें ताचेर फांसो उडयतात प्रेज गॉड Praise जाले God. सिस्टर थँक यू थँक यू गॉड थँक यू जेन्ना सदां हांव नियाळ करता आसतना म्हणजे दोळ्यां सदां दुख भरताय जेन्ना हांव स्तोत्र वाचता आसतना आमी आमकां कितें तोपून आमी घेताय तेन्ना केदें आय वीश जाता जाल्यार आमचे भाशेन मनीस आहलो जेजू कितें केलें फुडें तोंडांतलें उतर भायर काडनासतना एक उतर ताच्या तोंडांतूं भायर येवना कितलें सोंसून कितलें दूख सोंसून कितली गोश्ट व्हड व्हडे लॉस सोंसून विंगडीपण सोंसून मांस ताका नासलें हाडांचेर तो आसलो थँक यू जीसस थँक यू जीसस थँक यू हे वेळार बाबा सगळें तुज्या भुरग्यांक पळोवंक दी तुज्या पुताची दिसे वेळार तुजी जिविताची नवसरणी करूं थँक यू जीसस You know, 1 Peter 2, Galia, 1 Peter 2, I think 2:24 is that one, right? So 20, Sangalia. on 23 and some No, 20. 1 Peter. okay 1 Peter 2:20 son okay वायट केलां म्हणून मार घेतलो जाल्यार हातून कसली वडवीक पूण बरें केलां आतां खास्त भोगल्यार देवा मुखार मोल आसा खरेंच म्हणल्यार देवान तुमकां ह्याच खातीर आपोवणें दिलां कित्याक कूड क्रिस्तान तुमचे खातीर कश्ट सोंसले
खुद क्रिस्तान तुमचे खातीर कोश्ट सोंसले आनी आपल्या पावलांनी तुमी चलूंक तुमकां ताणें देख दवरल्या. ताणें कसलेंच पातक करूंक ना. ताच्या तोंडांत कसलीच लोबाडी मेळूंक ना. ताका जास्त्यो मारल्यो तेन्ना ताणें परतून जास्त्यो मारूंक नात. ताका दोगडायताले तेन्ना ताणें कोणाकूच धमकावून ना. पूण निथिवंत मनसुबदाराच्या हातांत विश्वासान आपलें जिवीत सोडलें. खुर्सार ताणें आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जिवचे खातीर ताणें अशें केलें. ताच्या गायांनी तुमी बरीं जाल्यांत. तुमी सांडलोल्या शेळ्या परी भोंवताल्यांत. पूण आतां तुमच्या खऱ्या गवळ्या आनी राखण्याशी देवान तुमकां परतून हाडल्यांत. Praise God. God So Praise. actually what touched me was कित्याक ताणें सगळें केलां न्ही तो जाण आसलेलो कोण आपणा डिनाय करतलो, कोण आपणा हें करतलो, कोण आपणा सोडून वयतलो, सोडून वयतलो. सगळें जाण आसलेलो कितून दूख जाता आसता ताका तो मनीस म्हण. पूण हय. तो जाण आसलेलो आपणागे पर्पज कितें तें. पूण वॉट टच्ड मी वॉज ताका मारलो आनी सगळें केलें. पूण ताणें ही सफर्ड लिविंग as an example. कित्याक तें चोय आतां आमी एक पाटी आमगे भुरग्यां पासून सांगताय पूण आमी तें कोन्न नाय न्ही. आमी तें कोन्न नाय भुरग्यां ओ यू हॅव टू डू दीस, यू हॅव टू डू दॅट. पूण आमी तें वी टेक इट इजी एक एग्जाम्पल असो. पण ताणें आपूण केलें आनी आमकां शिकयलें. चोय आपणा मारलो, आपणा हें केलें पूण आपूण पोत्ती जाप दिली ना. आपणा रिजेक्ट केलो, आपण आनी कित म्हणलें ना. पूण ही लेफ्ट एन एग्जाम्पल फॉर अस ऑफ एवरीथिंग दॅट ही एन्ड्युअर्ड. तेणें हितू सोंशील ताजे आमकां तो एक नामूण जालो. आमकां देख म्हणल्यार वॉट इज द वर्ड ही युज्ड. आमकां ताणें खुद नामुनो करेक्ट येस एग्जाम्पल या. सो तें म्हाका हें जालें अशें एवरीवेर कितें ताणें कोन्न नासतना आमकां कोर म्हूण सांगलो ना. हिज इन्स्ट्रक्शन्स आर एन एग्जाम्पल. ताणें आपूण केलां आनी आमकां शिकयलां. पूण ताणें शिकयलें तें आमी फॉलो करताय काय ना न्ही. So many times it's painful for us because we want amka sompepon jay. So yeah, it is so difficult to think, to visualize. Praise God. Praise God. Thank intunku yahanu Psalms 53 same thing I think it is. Psalm 53:4. Isaiah 53, no? 4, Sorry, 5. yeah, Isaiah. Isaiah it is. Isaiah, yeah. 53:4. Yes. Two son So, देखो. किती जातोल तीन पळयला लिखाते. Oh, two son आते. Yeah. हय. किती जातोल ते तेका. दोनचं वाचपाचें or four, sister? Yeah, I think you can. 5 from start, sister. Isaiah 53:5. Ani, okay. 55? Sorry? 53. Isaiah 53:5. Ani, देखून. But it starts from 4. You can say Yeah. from 4. Kore poni ताचे पडले ते कोश. Read, sister. खरेपणी ताचेर पडले ते कोश्ट दोग आमचेच ताणें भोगल्यो. त्यो दुखी आमच्योच. ह्या मनशाचेर शिक्षा पडल्या. देवान ताका दोगडायला आनी आपटून उडयला अशें आमकां दिसलोलें. खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधाक लागून ताका आपास विधलो
आमच्या गुन्यांवाक लागून ताका वळवळायलो. ताचेर शिक्षा पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेखले. Praise God. जेजू किती जाताय ते पळयता जाय आहे. Praise Jesus. आनी दुसरें म्हणल्यार जेदो म्हणजे तेगे मरण हें रगत वारोप कितू सारकें आम चिंतूंक जायना पेनफूल आहलो आसतलें कित्याक तो पयले दिसा जेदो पयले थिंग गार्डना तो प्रे तेदो तेगे घाम देखून रोगताची आहलोली म्हणजे कितू व्हडलें आमकां केन्ना कितें आहल्यार लायक कितू आमी पॅनीक जाताय बट त्या टायमार हें डेथ तेगे कितू मिजरेबल आनी केसो आहलो आसतलें कठीण एकदम डिफिकल्ट कोणें करूंक जायना ही सॅक्रिफायस ती आनी तेणें केली आनी तेगे तें जेन्ना तेगे स्वेट देखून रोगता आसल्यार हांव चिंतिता की इवन हीज स्वेट वॉज लायक सो डिफिकल्ट. आणि खुरीस घेऊन पडटा तेन्ना तो तीनू पावटी पडलो म्हूण असो ना जेजू कितले पावटी पडलो आसलो तो खुरीस घेवन ते गाय घेवन तो मार घेवन कितलो तेका वयर घालून तेन्ना कितें रस्ते काय नासले तेन्ना पडपा जमीन पातळ तेजे वयल्यान कितली पावटी जेजू पडलो ना कितली ते गाय पडलो ना खुरीस घेवन वयताना म्हळ्यार एवरी टायम तो आमचे कडेन चिंतिल्ले की आमी अशें लायक उगडास जाता की तेणें आमकां चिंतिल्लें ना म्हाका हें फुलफील करूंक जाय आमगे बापान म्हाका कित्याक दाखयलें लायक हांव उठोता लायक ही डिडंट गिव अप. तेन फुरसा म्हणजे वेंग मान तेन वयलतो न्हू फुरिसू सो तेन म्हणजे तो हेंग माल तेणें फुरसा आनी तो हॅप्पी जालो की व्हरपा तें वचचें आपणागे घेवपाक आमकां लागून आमगे पातकां लागून आमच्या कुटुंबाक लागून सगळी पोरची खातीर देखून जॉन 3:16 बापान इतलो संवसाराचो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो. थँक्यू जीसस. Praise God. हे स्क्रिप्चराचेर सगळें बसलोलें ना बापाचें. आमगे अविला कॅटी Jacinta कितें हा शेअर करपाकू. Praise Jesus. Praise God. प्रेज गॉड सिस्टर तू आत एक सिस्टर मारियान आत एक तो स्क्रिप्चर हें केलो न्हू 1 Peter 1 तो 23 मातशें घाता प्लीज 1 Peter 1:23. 23, yes. Yeah, there's something very that really touched me, praise God. 1 Peter 1:23. Okay. incorruptible seed. No, 1 Peter 2:23, sister. 23, yeah. When he was आमगे abused. लाव्यागे आवाज येता सद म्हाका राव हांव बंद करता. Okay, praise God. बरें जालें. Yeah, when he was abused, he did not return abuse. The scripture. Okay, praise God. ताका जास्त मारल्यो ताणें परतून जास्त मारूंक ना. ताका जास्त मारल्यो तेन्ना ताणें परतून जास्त मारूंक ना. ताका दोगडायताले तेन्ना ताणें कोणाकूच धमकावंक ना पूण नितिवंत मनसुबीदाराच्या हातान विश्वासान आपलें जिवीत सोडलें. प्रेज गॉड. जेसू देव आल्लो न्हू तोरूय तो जेन्ना तो मनशा सैमान जेन्ना संवसारां येयलो तेन्ना तो येयलो आपल्यागे बापागे खुशी करपा. आतां सिस्टर सांगता ते भाशेन तेका सगली खबर आहले तेगे गात कोण घेतलो ते कोण सोडून वयतले कोण तेका आपणायतले आनी ते कित भोगपा ते सगली जेसू खबर आहलोली. एके पाट कितें जाता आमकां कितें कोणू कितें वायट कोता कितें जाता आमी क्विकली लायक वी ट्राय टू जस्टिफाय एश कित्या जालें तेश कित्या जालें एश कोन कित्या केलें तेश बट जेजून कित केलें जेजू ज्यो तेजे
ते लायक किंटाले तेका मारताले तेगे हाड ओडटाले जेन्ना तेका अब्यूज कोताले तेजे थापट मारताले तेका विचारताले कोण माल तें सांग म्हण तेश कोन ते छेबाड कोताले प्रेज गॉड बट जेजून ते रिटर्न करूं ना कित्याक ते टोटली आपल्यागे बापागे हातीन सरेंडर केले टोटली लायक ते म्हणटा न्हू पूण नितीवंत मुन्सिबीदार रायचस गॉड मुन्सिबीदाराच्या हातान विश्वासान आपले जिवीत सोडले तेणें आख्खें आपल्यागे जिवीत देवागे हातान सोडले लायक मे लॉर्ड मे यो विल देवा तुगे बापा तुगे खुशी म्हजे सवे जावं म्हण प्रेज गॉड Commit my spirit. ना हे म्हणजे तेगे खुशे पोरमोणे तेगेले तेगे जिवितान जावन दी म्हण अकॉर्डिंग टू हीज वील गॉड्स वील प्रेज गॉड सो ती भाशी आतां आमकां देवा उतरां ओडोक मेळ म्हणटरी आमकांय जेन्ना कितें येता आमचें येता न्हू लायक कोणू बोगलांट घाता कोणू कितें तुगे प्रॉपर्टी आहा ती कितें कोत्ता तें कोत्ता बट आमी कितें कोत्ताय आमी ते रिटेलिएट कोत्ताय आतां ना आतां आमकां उतरां ओडोक हा म्हण कितें कोत्ताय आमी देवा हाती सरेंडर कोत्ताय न्हू प्रेज गॉड थँक यू जिजस कित्याक आतां आमकां उतरां ओडोक मेळ्ळा आतां कळ्ळें तुका न्हू प्रेज गॉड आमी सांगता देवा हे जे येता ते आमी तुज्या हातान घाताय तूं ते हें कोर तूं ते जस्टीस दी लायक लॉर्ड वी सरेंडर एवरीथींग इन टू युअर हँड्स प्रेज गॉड थँक यू जिजस सो ती आमकां हे उतराची आमकां ओडोक मेळटा जे भाशी जेजून कंप्लीट सरेंडर केलें ते भाशी स्टार्टींग मातशें जाता न्हू आमकां प्रेज गॉड आमकां दिसता लायक नो एक पोत्तेपोत दिया एक दाखोवन दिया एक हें कोन्न दिया म्हण बट नो लायक आमकां देव होली स्पिरीट आमकां कन्विट कोता ना like to surrender that situation into God's hand and that peace of God मागीर आमकां मेळटा praise God thank you Jesus आणि ते देव जेजू पयलीं ते स्टार्टिंगूच सांगता बापा ते नोको ते कित कोताय ते तूं तेंक बोगोश देवा देव जेजू ते बोगसोणें तेंक फाव कोत्ता प्रेज गॉड थिंगसोन तो सगळ्यांक बोगशिता न्हू बोगशिता वय तो हय हय प्रेज गॉड सो जेन्ना आमी लायक आमी दुसरी कोण आमच्या अगेन्स्ट येता ती ओडोक ना म्हण येताय न्हू ती ओडोक आहल्या देवा ओडोक आहल्या ती करपा न्हू तेश ओडोक ना म्हण ती कोताय सो तेका लागून आमी तेंकां बोगसूची सारकी व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी तेंकां जे कोण आमचेर अगेन्स्ट येताय तेंकां बोगसिपा प्रेज गॉड थँक यू जिजस कित्याक देव नितीवन गॉड इज द गॉड ऑफ जस्टीस प्रेज गॉड थँक यू जिजस आमी न्हू So we have to surrender the situations into God's hand. And जेजू आपल्यागे example like sister सांगता ते भाशी जेजून आपण तें कोण दाखोयला आमकां प्रेज गॉड देव जायन तो देव मनशा रुपान तो संवसारा येयलो आनी तेणें आमकां दाखोयलें कितको आमी जिवीत जियेवपाक ही इज द ट्रू एक्झाम्पल फॉर अस इमिटेट करपा आमी आतां जेजू प्रेज गॉड तेणें आमकां एक्झाम्पल सेट कोरून हाव टू इमिटेट तेगे मेन हेतू म्हणून तेगेलें म्हणजे तो आमचो मोग कोता आतां प्रूफ कोरपा तें दाखोवन दिलें फुरसार मेल तो ते प्रूफ कोरपा आनी कोण एश कोन अनगॉडली ओ सिनर्स म्हणजे पातक्या पासत कोण मरपा ना न्हू पूण तेन आपणागे जिवीत आमचे पासत मरोन फुरसार तें दाखोयलें की आपण कितू मोग कोत्ता तुमचो Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. आनी जेजूच्या तोंडांतल्यान उतर यो म्हणल्यार कशें बापा तेंका बोगूस तेंका ते नकोय कित कोत्ताय तेजेर कॅसलीट पोस्ट बिगना ते पूण उतर जेजूच्या तोंडांतली कशी भायर सरताय जेन्ना तो बापा कडेन उलयता तेन्ना उतरां सगळीं दुसरींच नवींच प्रेज गॉड एक मोग दाखयता तो त्या उतरांतल्यान मनशाचो Praise God. Praise God. Praise Jesus. म्हाका तें कित बरसो जाणो 1 Corinthians, I think it's 1 Corinthians 1 काय ते where he became a footstool. He put that enemy under his feet. 1 Corinthians 1 काय 4 काय ते 4 दिसत म्हाका 1 Corinthians 4 4 4 is that veil thing. Jesus put 3 I think it is तुम्ही मनशाचे कसले न्यायसभेन म्हजी नीत केली म्हूण हांव परवा करीत ना म्हजी नीत हांवेंच पर्यंत करिना
Sister, 1 Corinthians 4 or 1? 1 Corinthians. Oh God, can't. 4:3. 4:3 gali. 4. 3 दिसतं तुम्ही वो मनशाचे कसलेय न्याय सोबेन म्हजी नीत केली म्हूण हांव परवा करीच ना. No, म्हजी not नीत that. म्हाका बेश्तो उगड असेल ते स्क्रिप्चराचो. I don't know. It is Corinthians, 1 Corinthians it is, but I don't remember which one. 1 Corinthians 4:3 नरे सिस्टर नोंती 4:3 घालचो. 4:3 घायला. तुम्ही हो मनशाचे कसले न्याय सोबे म्हजी नीत केली म्हूण ना टनी ना 2 Corinthians 2 Corinthians 4 काय बेटा. Sister, what's the scripture? 2 Corinthians no, I don't know, but somewhere it says, and that made me mak brain disole ki tate sogle tage paya ponda gail mun. And then amka sutka dili. Corinthians हाँ सिस्टर है Oy 1 Corinthians सब mak. English. What is the? Praise God. But anyway, it amka फकत enzata कित्या ते एकदम rogot चितुगे rogot कितू amka power दिते. 1 Corinthians 15:25. Okay. That. 25 ओए सिस्टर कित्याक देवान सगळ्या ताच्या दुस्मानांक ताच्या पांया तोळा घाली पर्यान क्रिस्त राजवट चलयतलो ही देवाची येवजण. Praise God. पूण सगळी देवान थारायल्ल्या क्रमा प्रमाणे. Yeah, so basically it says जेजून सगळे आपणा पाया पोंदा गायले. Ephesians 1:22 घालीच या. I'm sure. देवान सगळ्यो वस्तू क्रिस्ताच्या पांया तोळा घाल्यात आणि सगळ्या वयर उबारून ताका पवित्र सभेचे मोडसो करून दिला. Praise God. So yeah, so आमकां दाखयता आमी हुंय आहाय ती आनी आमी कोण ती हे देवागे राजांत. आनी फकत हे सगळे फकत तागे जेजुगेल्या मोलादीक रोगता लागून. ते रोगता वरवीं आमकां सुटका मेळ्ळ्या. आमकां कितें म्हणटाय ताका आमकां रायट मेळ्ळा, आमकां दायज मेळ्ळा. वयव ना. नीतिमंतपण. Yeah.
Praise God. Praise God. Arkan Jesu. Arkan Jesu. Praise Jesus. Yeah, hore the Jezuchea rogtan लागून आमकां सगळें मेळ्ळां. आणि सिस्टर आता आम्ही इग्रोज मातेची आणि आम्ही जेजूची कितें जाणाय म्हणटोरी आम्ही उलयताय पूण एक ऑन भावार्थीच भाव ओय कोणू भयण तांकां कांय जेजूची खबर ना पूण जेन्ना ते थोडीशी कितें ओळख मेळटा तो जल्मोन देवाची ओळख जाय वाडोन येवंक ना न्हू पूण एक इदादीचे तेका जेजूची उतर मेळटा जेजूची गुरसाची खबर मेळटा तेन्ना तो मनीस ते वखदार जेजूचे नाव घेता जेजूचे रक्ताची ओळख घेता तेन्ना जेजू त्या रक्तांतल्यान त्या मनशाक समतो नितळ कोत्ता न्हू आतां तेका कितें कोण बोगसोणी तिने जाय म्हणून जेजून सांगना तूं तूं इतली पातक केलें तुका आपणा ओळख ना तरी अशें म्हणना जेजू पूण जेजू तेच वेळार पळय जेन्ना तो ओळखून घेता जेजूक आनी खरें सोत मांडून तो काळीज उक्ती कोत्ता आपणाचें तेन्ना जेजू पळय ते आपले रक्तान त्या थिंगाच नितळ कोत्ता आनी आपल्या राज्यान भितर काडटा. Amen. Praise Thank you, God. Jesus. Yes. Praise God. Okay, sister. Arkan Jesu. Thank you, Jesus. Praise God. Praise Jesus. ना आनी आमकां चोय रिपोर्ट येता नेगेटीव रिपोर्ट येता कसलें दुयेंस आहा म्हण सांगता आमी कितू ते दुयेंसाचेर मेडिटेट कोत्ताय आनी हिंग चोवपा गेल्यार आमकां सगळें दिलो आहा पूण तो कितकोन येता तो आपणागे पावर दाखोवपा येता. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise God. He's like a roaring lion, sister. Praise God. Amen. Amen. Aye. Praise God. आणि जेजुगे रोगोत टिल टुडे लायक आमकां सगळ्या हें बरेपण मेळटा आनी स्पेशली दॅट प्रेयर जस्ट एज यू टर्न वॉटर इन टू वायन यू हॅव डन दीस वॉटर इन टू युअर प्रेशियस ब्लड ते प्रेयरा कितले पावर आहा न्हू सिस्टर प्रेज गॉड जेन्ना आमी Yes. Yeah. सोतमानता हें उदो बेश्टी उदो तें आतां सादें उदो बट आमी जेन्ना प्रे कोत्ताय जेजू हे होरे तुगे रोगोत म्हूण आनी जेन्ना आमी भारतान पिताय प्रेज गॉड थँक यू जेस वी सी दॅट मॅनिफेस्टेशन इन आर लायफ्स प्रेज गॉड बरेपण आमी अनुभवताय प्रेज गॉड इट्स ऑल अबाउट बिलिव्हिंग इट्स ऑल अबाउट बिलीव इट इज ऑलरेडी डन आनी फकत सोत मानपाचें आनी आमी तें आमगे जिवितां आपणावपाचें प्रेज गॉड आ सिस्टर सांगता ते भाशेन जेन्ना एक कोण भारती कोणू जेजू आपल्यागे काडीज उक्ती कोता तेन्ना तो नितळ जाता ते हिंग वोस थिंग वोस हिंग भितर सरपाचें थिंग भितर सरपाचें कांय ना न्हू प्रेज गॉड जस्ट येस टू जस्ट बिलीव आनी तूं इन्स्टंटली तूं हें जाता क्लेन्स जाता तुगे सगळीं पातकां तुका सुटका मेळटा प्रेज गॉड थँक यू जिजस जे भाशेन तो चोर हुर्साचे आहलो चोय जेजू सायडीन आनी तो जेजू चोयता जेजूगे मुखामोड जेजू तो चोयता जायतो गो तो तुजे जेजूचे नियाळ कोता आनी जेन्ना तो मागीर तो ते दुसरी चोराको उलयता आनी सांगता चोय आमकां आमगे पातकां जोडटी मेळटा म्हळ्यार हें कांय केलें ना चोय लायक तो जेजूगे हें ते Yeah. तो तेगे तेगे आतां ते आमी ते कांतार गायलो ते दोना वाय एम स्पिकींग तेन्ना तो कुड्ड थिंग बसोन आसत चोय आनी जेजू थिंग तेज बोली येता ते सडनली ते हें जाता म्हणजे कोण तरी आपल्या बोगले येयला लायक वयल म्हण दॅट yes. प्रेझन्स ऑफ जीजस अराउंड हिम Praise God. आनी जेन्ना जेजू ते कात लायता ती माती लुतेन ते कोतान दोड्या लायता लायक तेगे ते बार्द तेका चोयलो तुमी लायक तो कितको बारतान वयता Right. आनी तो दोड दी सो ते भाशेन जेन्ना आमी लायक आमगे स्पिरिच्युअली जेन्ना आमी दोड उगोत कोन्न आमी जेन्ना जेजू चोयताय प्रेज गॉड वेन वी लूक इंटू जीसस आमी तेगे आसनी भोगताय आनी आमकां तो रिवील जाता जेजू आमकां रिवील जाता जेन्ना आमी काळीज उक्ती कोन्न वयताय आमी जेजू ओळख घेवपा जेजू अनुभवपा लायक
आणि जेजू आमकां रिवील जाता ते भाशेन ते चोराकूय तो जेजू रिवील जाता आनी तो म्हणटा जेजू जेन्ना तूं तुगे राज्यान भितर सरतलो आपल्याचोय उगडास कोर म्हण आनी तो जेजू म्हणटा ओय आयज तूं वैकुंठांत आसतलो आपल्या बाराबो ते भाशेन प्रेज गॉड थँक यू जीसस instant Thank like you, you have Jesus. to only believe in Jesus, you have to only believe in Jesus and you are cleansed Yes, from Lord. all your सगळी तुगे पातकां सगळी तुका सुटका आनी तूं born again जाता praise God thank you Jesus तेगे Praise God. सॅक्रिफायस Thank तेणें you, कितें केलें Jesus. तें तूं एक्सेप्ट केलें म्हणटरी तूं मागीर बॉर्न अगेन जाता न्हू तो तुवें Praise तें God. सोगमानपा जाय हय होय आनी फकत तेगे रोगोत अजून जिवें आसा म्हणजे जिवें आहा न्हू तेगे रोगोत होय स्टील हय ते आयजकाल आनी सदांकाल न्ही तेगे हय तो आयजकाल आनी सदांकाल. दाखल Thank you, Jesus. Great Jesus. Thank you, Jesus. आणि किती हा अविला Hetty Yogi, hi. Jacinta, anything you want to share? Hello, praise God. brother socorrila sister praise God. Oy, Praise Jesus. praise Jesus. आम्ही Praise जेजुगे Jesus. रोगताचे नियाड कोताली बाबा. Okay. Praise Jesus. हांव भायसरलो मातशें कोणाक पार्सल हाडूंक गेल्लो हाका मातशें वगत गेलो. तू घरा हारे गेलो. ना घरा आहा न्हू वयता Okay. 2 तारखेर वचपाचो. दोन Praise जेजू Jesus. रोगता खबर सांगता. हय हांव दोळ्या जेजू रोगोत आनीक तेच तेका लागून हिंगा हेगेले मॅथ्यू 6:22 to 23 also 22 and 23 दोन्ही सिस्टर घाता. हय जेजू मोतचे आदी. 23 22 आणि 22 to 23 22 आणि 23 कुडीचो दिवो दोळो म्हणटोच तुजो दोळो निवळ आसत जाल्यार सगळी तुजी कूड उजवाडीक जातली पूण तुजो दोळो निवळ नासत तर सगळी तुजी कूड काळोखांत बुडटली ह्या पासून तुजे भितर आसा तो उजवाडून काळोख जालो जाल्यार तो काळोख केदो व्हडलो जावचो ना. Praise Jesus. हेजेर न्हू दोळ म्हळ्यार खंयचो आमगे हेचो असो आमी दोळ्यान आमकां आनी एक दोळो आहा सो आनी एक दोळो म्हळ्यार खंयचो आमगेलो मनाचो सो तेजेर नियाळ करपाक बुदळ हांव टॉक आयकतालो तेजेर म्हाका जायती सोजमणी अशी आसा कित्याक आमी चोय आमकां दिश्टी पडलो म्हणल्यार तकलेंत तिसरो दोळो आसा तो आमगे खंयचो मनाचो सो मनान दोळ्यान कितें करता आमी सोमतें पातक करपाक आतां एग्जाम्पल लावता हांव म्हणजे पयलीं हें करतालो म्हणजे ब्लू फिल्म आनी कितें चोवपाक तितूंतल्यान हांव वतालो कित्याक वायट हितून वयतालो सो वायट हितून वयताल्यार मागीर कितें जातालें तेजो रिपोर्ट म्हाका मेळ्ळो मागीरूच रोखडो मेळ्ळो रिपोर्ट कित्याक हांव त्या हितून सारकें म्हणजे दोळे दिल्यार ते बरें चोवपा न्हू बरें करपा जावं बरें दुसऱ्या आदार दिवपा बरें कोणाक हें करपा पूण मुगे हांव यूज करतालो दुसरे वाटेन यूज करतालो सो तें हें जायना देवा उतरा प्रमाणे जायनासलें सो तेका लागून हांव मुगे मोबायल एक वस्त हांव तुगे मोबायल आहलो मोबायल पयतालो साडे म्हणल्यार मुगे मोबायल गेलो पेड्यार आहलो मोबायल सो Praise तेदोन God. म्हाका कळ्ळें ह्या उतराची सोजमणी आनीक तशें कोन्न जायते फाटी आमकां न्हू दिसना आमकां दिसता हें बरें आसता तो आमकां आस सो मन न्हू रोखडेंच बरें कोणाक घर चोयलें मागीर तेजी आस रोखडीच तोच तुगेलें सो ते भाशेन आमी फुडें दोळ म्हळ्यार तुगेली आख्खी कूड हें आतां दोळ्याचेर आहा चडशे दोळे आमी कितें चोयताय आनी कितें हें कोताय सो दोळ्याची आख्खी कूड सो तेजी सोजमणी आमी आख्खोय म्हणजे एक दोळो देखून देवाक उतर आनी कितून हें म्हणटा जे तुगे दोळो वायट करता दोळो काण उडयचो म्हूण वचून काडचो हुंच तें म्हाका सिस्टर मारिया खबर आसतली सिस्टर जोली नायक न्हू
बट म्हणटा म्हणजे सांगू आमी जे भायर चोयताय न्हू सो तिसऱ्या दोळ्याक आमगे फोकस करपा जाय आमगे मोती रोखडोच तिसऱ्या दोळ्याचेर आमगेली नदर म्हणजे तिसऱ्या दोळ्याचेर आमी निचो करूंक जाय कोण तोट केले आमकां कॅन्सल करपा ना आमी तेजे आश आम करूंक जायना सो कितें वस्त आत्मीक पयली दोळो जावं कितें कोणागे हय पातकी दोळो सो तो मन आत्मीक तें आत्मीक मन आत्मीक दोळो हय आत्मीक दोळो आनी मन तुगेलें मनान तूं मागीर नाकतें कोत्ता तें करपाक तो मागीर खबर करपाक सो तिसरो दोळो म्हणजे ते भाशेन सो तूं सगळें वायट सो तूं आख्खें वायट तुगे आतां इवन आतां जेजुगे रोगत मागतो जाल्यार तूं कितको मागतलें तो वायट दोळ्यान चोयता आनी जेजुगे रोगत मागता तुजें रोगत येयचना म्हणजे ना तें हें जावंच ना न्ही कित्याक पातक आहा न्हू तेका सो त्या पातकान आमी येयना जावपाक तो दोळो चतूर रावपाक तेची आमकां गरज सो जायत पाटी म्हाका मुगे जिविता पासून जायत पाटी दिश्टी पडले आमचे हांव मुगे एग्जाम्पल चडशे दिता कित्याक हांव तितूंतल्यान पास जाला सो तितूंतल्यान म्हाका जायत्यो आडकोळ कोण येयला जेन्ना हांव पितालो तेन्ना हांव कितें म्हणटालो हें कितें केल्यार कितें जाता कांय ना सो म्हाका कोण चोयना सो म्हाका मागीर मुगे काम कितें जायना आहलें मुगे खूंय काम वचपा जायना आहलें सो हांव गोंया भोंवतालो सो थिंगा हें कोन्न तें कोन्न जायना आहलें काम जायना आहलें जेन्ना ह्या दोळ्याचेर म्हाका म्हणजे हांवें मुगे जिविताची नोंदणी केली जिवीत मुगेलें बदलून म्हणजे चेंज केलें हांवें वावुरलो तेन्ना म्हाका सोजमूळ मेळ्ळी आनी देवाची कृपाय तेजेर आनीक जायतें बरेंपण येवपा लागलें सो तेन्ना म्हाका कळ्ळें जेन्ना एक पाटी आमी आतां कितें करताय आमी कुमसार जाताय सो कुमसार जालें म्हणटकीर कितें जाता रोखडेंच पातकां पडलीं म्हणटाय सो पातकां परतून जें पातकां वचोंक जायना तेका लागून चतूर रावपा जाय आमी आमगे दोळो दुसऱ्या आनी ओडना जावपाक सो तेजेर आतां मुगे कितें जालें मुगे हांव फकत म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय आनीक चोरपा हें जातालें रोखडेंच आनी चोरपाचें ही सगळे कॅरेक्टर डिफेक्ट जाताले मागीर सगळे दुसऱ्यो दुसऱ्यो वस्तू येताल्यो मागीर मडकी खेळपाची चोय तेका पयशे लागोन न्हू चोयतालो आस जाताली रोखडीच मागीर हांवें मोड खेळप मागीर पूण म्हाका मोडक्यार म्हाका कांय मेळनासलें पूण आतां तें पातक मारलो लांबडो मोड खेळ्ळ्या कित्याक दुसरें खेळनाय पूण तें दुसऱ्याक हें आसा तें म्हाका समनासलें सो हांव आशेन मागीर दुसरें म्हणटा तें कामाचें कामां खूंय वचना म्हणजे कामां खूंय वचप ना तेचे तो कोण आतां काम जायनासलीं कितकोन जातलीं जरी तर तूं पवित्र ना त्याच त्या पवित्र तुगेल्या कुडींतल्यान जावं जिबेन पसून तूं मागणें कोत्ता जाल्यार त्या मागण्याक तुगेलें ती पवित्र तुगे आसोंक जाय तूं फोटी मारता आनी त्याच जिबेन तूं देवाक मागता जायना सो एकूय हेजेन दोन हें जायनाय तुगेलें सो तुगे पवित्र जावपा जाय सो तूं जेन्ना पवित्र जाता तेन्ना मानून हें घेवपाक जाता जायते फावटी म्हणजे जायना हेचे फावटी हांव म्हणटा कितें मुगे काम जायना मुगे काम कित्याक जायना तें सो तेजी म्हाका सोंसमणी आसता देवा उतराची सो तेका लागून आमी हें उतर घेवपाक गरजेचें चडशें नियाळ करूं कित्याक जायते फावटी जाता दाखोवन दिश्टी पडलें आमगेलें मागीर चिंतना रोखडें दाखोवन चिंतनाचेर दोळ्याचेर प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड सिस्टर Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आमी तेंच म्हणटालीं जेजून आपणागे रोगतान सगळे पातकां धुयन काडलीं आनी आमकां सामकी निवड कोन्न आपणागे राज्या आपणायली म्हण भितर काडली भितर काडलीं येस प्रेज गॉड थँक यू जीसस आनी कितें जातालें पयलीं म्हणजे चडशें आतां रोगत पुसून देवान जेजू वाडयलें म्हणजे खुबसार वाडयलें पूण आमगेलें बिलीव जायना आहलें तें वाडयलें म्हूण आमी जाणाय पूण आमगे कितें जातालें मुगे चडशें हांव मुगे सांगता हांव म्हटल्यार जेजू मेलो जेजून सॉरी केला जेजून सॉरी केला सो हांव सॉरी करतलो पूण जेजून केसो सॉरी केला तेजेर नियाळ नासलो म्हणजे तें एक हें जाल्लें म्हणजे सोजमी हेजेन सोजमी काय नाहली त्या उतराची सो सोरो आसलो तें उदो जाल्लें सो उदो तेणें तें उदो सोरो केलो ना तेणें वायन केल्लो आनी तो दुसरो ते हेजो म्हणजे हेजेर भाशेन तेंगे हेजेन तो
सोर न्हू तो एक्चुअली सोर न्हू तो पूण आमगे चिंतप दुसरे भाशेचो ताका लागून जायत फावटी आमी चतूर रावचें पडटा जेन्ना आमी उलयताय जेन्ना सो तेणें कित्याक म्हणलें तेणें कित्याक सांगिल्लें एके फावटी आमी तापताय न्हू जायत फावटी पापा पसून एके फावटी म्हणजे तो सारकें तापना म्हणजे तेगे सांगप दुसरे भाशेन जाता पूण आमी घेताय कितें हो आनी कितें करून सो म्हाकाय तशें करून जायत फावटी जातालें पयलीं आनी हांव म्हणलें हो आनी ब्रादर आनी हो कितें करून हें कोता सांगता बरी भाशेन कित्याक थोडी वस्तू आहाय त्यो बरे भाशेन सांगल्यार समनाय सो तेका लागून आमी ती देवाची सामकें मेळपाक तें घेवपाक तेची आमकां गरज आनीक जेजू रोगता हितूलो म्हणजे पावर आहा जेजू रोगताक देंवचार भिता म्हाका उगड आसा न्हू आमी घरां गेल्ले कोणाल्या ब्रदर हांव आनी ब्रदर रेमंड आनीक ते भायले जायते वर्सां जालीं आनीक ती मान कितें आंकुडी घालो आहली आनीक ते सांगताले आनीक म्हणजे ब्रदर ते हें कोतालो विचारलो जेजू रोगत पी म्हूण प्लेस जेजू रोगत पी जेजू रोगत पी कोण ना सारकें चिडोवन सारको इवल स्पिरीट आहा तो तेका हें करना कित्याक देवा रोगत भित तो देंवचार फकत जेजू रोगताक आनी जेजू नांवाक सो हें हांवें उलोवलां हांवें चोयलां आनीक हें जेजूगे रोगत तें जेजू रोगताक आमी सदां तेका लागून ते म्हणटाय न्हू जेजू रोगत कितें काळें जेजू रोगत दिवपा जाय आनीक जेजू रोगतान सगळ्या सुडका आनी सगळें बरेंपण मेळटा कित्याक तें आमी नियाळूं जाय आनीक दुसऱ्यांकूय सांगूं जाय आतां सिस्टर कोण म्हणटाली सो अनबावर अनबावर ते पसून जायते अनबावर मिन्स दुसऱ्या धर्माचे आहाय तेंकां जेजू नांव आतां आयकल्या पयर म्हळ्यार कोणाक कॅन्सर जालो आहा तेंकां आनीक तेंकां म्हळ्यार जेजू नांवान म्हळ्यार तूं जेजू मानता वय आपूण मानता आनीक हांव म्हळ्यार इतलें उतर जेजू रोगतान ती बायल तेगे बायल बरी नासली सो बरी जाल म्हणून होय आपूण जाण म्हणपा लागलो तेगे भावार्थ तो फकत म्हणलो तेका म्हणजे जेजू रोगतान हें उतरां म्हणपा लायक प्रेज गॉड थँक यू जीसस कित्याक आमी पसून म्हणटाय न्हू एका आमगेल्या पवित्र खुर्सा वरवीं तुवें सोडयलो न्हू सगळो संवसार सो आमी तेजें आमी बेश्ट म्हणटाय पूण तेका तेजो नियाळ करपाचें गरजेचें आमची इतू पाट म्हणटाय जाय हितू टिमगान वी आर सागऱ्या बी वी आर येयली वी आर सागरी येयल्ली गेल्ली म्हणली बट आमी केन्नाय कितें जालें जाल्यार म्हणपा जेजू तुज्या खुर्सा वरवीं मुगे दुयेंस गेलें जेजू तुगे गायनान म्हणलो सो दॅट हॅज टू बी हें आसूं जाय पेज आसूं जाय एक बाटली वेट कितलो आसूं जाय ते भाशेन आमी उतराक हय अरे जेजू रोगतान बरें जालें जेजू रोगतान आनी प्रेज एंड वर्शीप बाबा भयणांनी हांवें मुगे जिवितांत चयलां प्रेज वर्शीप केलें पूण जालो निवड ओन्ली प्रेज एंड वर्शीप आय बिलीव एंड आय डू हांव कोता प्रेज जीसस प्रेज जीसस Praise Jesus, praise God. Orca Jesus. Praise God. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. Okay, आणि कोणागे कितें हा? Praise God. Thank you, Jesus, for beautiful revelations from each Yes. one of your children. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amazing. Praise God. चल बाय लवी मोगला बापा दिनवास तुका मोहिमा तुका स्तुती तुका दिनवास तुका ह्या भक्तीक शिकवणे तुवें आयज आमकां जोणे एकल्याक दिली म्हूण वय तुज्या रोगतान खरेंच जेजू पदवी आसा तुज्या रोगतान आख्ख्या मनशाक कुळाक सोडवण दिली आमकां फकत जावन जाय भावार्थ तुज्या रोगतांत तुज्या त्या रोगताच्या पदवेन आनी जेजू तुवें हें रोगत वारोयलें कित्याक तूं आमचो शीम मेळ नासलेलो मोग करता म्हूण दिनवास तुका तुज्या रोगतान आमची सगळी पिडा आमचे सगळे गोश्ट
सगळे तुवें खुर्सार घेतले म्हूण तुका पातोक नासलें जेजू पूण तूं ती शेळी जाली आनी आपलें रगत आमच्या जोण एकल्या पासत वारोयलें हें सोत जायत्या भाव भयण्यांक आयजून पर्यंत गमोंक ना तांकां खबर ना तुज्या रगतान जी पदवी आसा ताची ओळख दुसऱ्यांकूय मेळोवंक आमी मागता तुका पवित्र आत्म्या ही शिकवण आमच्या मनांत गोट उरोंक आनी ही आमी दुसऱ्यांची जेजूच्या रगतांची पदवी आसा ताची ओळख आमी आमच्या दुसऱ्या भावा भयणांची वांटूंक पवित्र आत्म्या तूं आमकां करपाक दिताय म्हूण हांव जाणा जायत्या जाणांक जीं आज येवंक ना आनी जीं अजुनूय काळोखांत आसात तांकां तूं फावो कर दुनिया हें मागून जेजूच्या मोलादीक नांवान आमेन